म्हापशा बाजारात बिलिवर्सांची पत्रकां वाटपी फॉरेनराक पुलिसांनी धरले। गळ्यात स्पीकर घालून मायकावेल्यान ते बिलिवर्साचो प्रचार करताले। स्वराज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी पुलिसांक कळयतकूच पुलिसांनी एक्शन घेतली। धर्माच्या नांवान सामाजीक शांतता इबाडपी आनी बेकायदेशीर कन्वर्जनां करतल्यांचेर एक्शन जावंक जाय म्हूण स्वराज संस्थेन म्हापशा पुलिसांक निवेदन दिलां। रिलीजनाक सांगिना की तुम्ही आमच्या जातीने आमचे धर्म घ्या, तू आमच्या धर्माच्या लोकांक तुम्ही कित्याक व्हरतात, तुम्ही लोकांक हेल्प करा, बरें करा, आमी काय म्हणिना, सो नो प्रॉब्लम, तुमचे पाद्री आहा कित्याक असो प्रॉब्लम ना। बिलिवरांच्या अगेन्स्ट आमी फायट करपाक केला कित्याक आमचे हिंदू म्हणजे कोण गरीब बी बाबडे कोण लोक असता भाजी विकता तांकां कन्वर्ट करपाचें चल्लां हांगा म्हापशान। आनी आयज शुक्रारचो म्हापशा बाजार ते सारके दीस ठरोवन ते हांगा येयल्ले की लोकांक जास्त से जास्त लोक तांकां मेळटले आनी ते कन्वर्ट करून हे करतले। आनी कोणाक अरेस्ट केल्ले हांव ह्युमन रायट्सान असल्या कारणान हांव तांकां थंयसर सोडोवपाक म्हणून गेल्लो, तेंची वासपूस करपाक गेल्लो। हे बेश्टे जे लोक भुरगे असले म्हापशेचे RSS म्हणटा तेंचे बेश्टो म्हाजेर वाद घातलो आनी म्हाका हांवें तांकां धमकी दिल्या। इनफॅक्ट धमकी ते दिवंक लागले म्हाका। आता चौथो इन्सिडंट या फाटल्या म्हयन्यान आमी कलेक्टराक सुद्धा रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा की बिलिवर्सांची एक्शन जी आसा ती स्टॉप जावपाकूच जाय, कित्याक त्याच्यामुळे कम्युनल हार्मनी हांगा बिगडटली आनी हो इलेक्शनाचो पिरियड आसा। तेन्ना आमी आतां पुलिसेक सांगला तुमी तांकां डिटेन करा, जे लोक आसा जे इलिगली कन्वर्शन करपाक सोदता आमच्या गरीब वेंडरांक पयशे दिवन आनी ह्या तरेन मिन्स करून तांकां तुमी ताबडतोब तेंचेर एक्शन घ्या। मडकयचो BJP उमेदवार प्रदीप शेटान घरांनी वचून प्रचार करपाक सुरू केला। धवळेकय ताका बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळटा। आमदार जालो जाल्यार मडकय आक्षेप पुलाच्या प्रकल्पाक आपूण प्राधान्य दितलो म्हूण तो उलयला। कवळ्या पार्किंगाचो मोठो प्रस्न आसा, थंय पार्किंगाची वेवस्था करतलो म्हूण प्रदीप उलयला। 80% सुमार आमचे जाले गांवगिरो वाठार जो आसा तो आमचो जास्तीन जास्त जाले। उरले ते आमचे 2 पंचायती दुर्बाट आनी तळवले, थंय आमची बायल आनी महिला वर्ग आसा ते थंयसर प्रचार करतात। तसो पळोवंक जाल्यार ही एरिया आयच्या जाल्यार आमचो 100% घरांनी पावपाचो जालो। उरले ते 2च पंचायती ज्या जाग्यार हांव वचोंक जाय ते म्हाजे गांव आसा। म्हाजे कडल्यान लोकांची जास्त अपेक्षा भोवल्यानंतर हीच कळ्ळी म्हाका की लोकांक पूल हो पयली जायो आनी माजी आमदारान स्पश्ट सांगलेले आसा की ताका पूल नाका, जो पर्यंत आपूण आसतलो तो पर्यंत आपूण पूल करूंक दिवचो ना म्हणून। आनी म्हाजो आसतलो मॅनिफेस्टोन हांवें दिल्ले आसा की पूल मस्ट। खंयचो पूल? मडकय आक्षी आसा पळय तो पूल सगळ्यांत चड गरजेचो। आनी सरकाराक जर खर्चाक जर जमेक बसना जाल्यार दुर्बाट रासय जो आसा पळय तो बेली ब्रीज हांव करूंक मागतलो। बेली ब्रीज इन सेन्स 4 व्हिलर आसा तितकेच वयतले, 6 व्हिलर वयच्यो ना। कवळ्या जे आसा पंचायतीन थंयसर जे पार्किंगची मोठी समस्या आसा आनी ती समस्या मल्टी पार्किंगान हांव हे करूंक मागता। आनी तशें पळयलें जाल्यार मडकय कुणय एरियेन हांवें पळयलें जाल्यार गरिबीची जी हे आसा जे पळय हो आमदार सांगतालो की तेणें घरां बांदून दिली, लोकांक पयशे दिता, पत्रे दिता, ना अशी परिस्थिती ना। फाटल्या 8 दीस जाले प्रचार करता, मडकय वाठारान गांवां भोंवता। ऑलमोस्ट आमगेलो 80% सुमार प्रचार जाल्लो आसा घरांनी। त्या हितून अशें दिसून येयला की आमच्या आमदारा विशीं लोकांक जो कितें एक भंय आशिल्लो तो थोडोसो तेंगेलो कमी जाला। म्हापशेकारांनी घाटेश्वराची जात्रा मोठ्या उमेदीन मनयली। बोडगिणीची जात्रा जातकच 10 दिसांनी घाटेश्वराची जात्रा। लोक मोठ्या श्रद्धेन आनी ह्या जागृत देवाकडेन आपल्यो मागण्यो घेवन येतात। आज श्रीदेव घाटेश्वर देवाचो 29वो जत्रोत्सव साजरो जाता। कालूच आमचो देवाचो 8वो वर्धापन दिन साजरो जालो। श्रीदेव घाटेश्वराचो जत्रोत्सव म्हापशेच्या बोडगेश्वर जत्रेच्या नंतर 10व्या दिसा हांगासर साजरो केल्लो जाता। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।